पेट्रोल दर 9.5 रुपयांनी जाल्यार डिझेल दर 7 रुपयांनी देंवले. गोवा बोर्डाचो 12वेचो निकाल जाहीर. 92.66% भुरगीं पास. पिसुर्ले उपरांत आता बिचोलेच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडपाचें काम करतले. सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. परतून एकदा नेटान पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान केलो वायगण शेताचो धूप. नवाब मलिकाचे डी कंपनी कडेन आशिल्ल्या संबंधाची उच्च न्यायालयान घेतली दखल. आणि लंडनात जाल्ल्या आयडिया फॉर इंडिया ह्या परिषदेत राहुल गांधीन केल्ल्या वक्तव्याक लागून भाजप काँग्रेसी मध्ये नवो वाद.